आम्ही ज्यांना म्हणता की कार्यकर्ता ते जननेता ह्या पद्धतीत एकदम सामान्य कार्यकर्त्यापासून जननेता कसे जावप हे त्यांच्याकडल्यान शिकचेच न्ही तर त्यांच्यानी घडोवनूय दाखयलें. आपूण जशें जालें तशेंच तांच्यांनी गोंयांनूय बी आज हांव जर हांगासर बसला आसत हांव सांगतलों मनोहरभाई पर्रीकर हांच्याच खातीर हांव आमदार जावपाक शकलो, सभापती जावपाक शकलो आनी आज मुख्यमंत्री जावपाक शकलो. त्यांच्याकडून खूब कितें शिकलो. त्यांच्या फाटल्यान तांची जी स्वप्नां आसा ती पुरी करपा खातीर म्हज्या बरोबर म्हजे सगळे कलीग हे वांगडा आसतले. हांव फक्त म्हजे कलीग न्ही, विरोधकांतले जे आसा ते म्हजे कलीग सगळ्यांनी म्हज्या वांगडा रावचे. पुराय गोंयकार सुद्दां तांची स्वप्नां ही पुरी करपा खातीर म्हज्या बरोबर आसचे अशी विनंती करता. आमच्या विधानसभेतले वांगडी माजी उपमुख्यमंत्री श्री फ्रांसीस डिसोजा, हांव तांकांय श्रद्धांजली दिता. तांच्या घरच्यांकूय हें दुख्ख सावरपा खातीर शक्ती मेळची. माजी उपसभापती श्री विष्णू सुर्या वाघ खूब म्हजे जुने मित्र, आमदार जावच्या पयलीं पासून साहित्यीक आनी सामाजीक चळवळींतल्यान फुडें आयिल्ले. तांकांय हांव श्रद्धांजली दिता. 1989 जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आयलो आनी तांची संघटना सबंद तालुका वायज तयार जाली तेन्ना तें संघटन घेवन ताणें भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मगो पक्षा तर्फे 1994 निवडणूक लडयली. हांव एक कळपा खातीर सांगता, 1994 निवडणूक युती करून लडयली आनी 1994 ते ताका 2000 लागले. 2000 पर्यंत ताणें मंत्रीपद घेवना. आज आमकां हांव उलयता कित्याक की आज पळय प्रत्येक आमदार जाले बरोबर मंत्रीपद घेवपाक सोदता. ताजे वयल्यान हांव हें उलयतां. जुवारी ब्रीज जावचो एक एस्थेटीक व्यू ह्या जुवारी ब्रिजाक आसचो म्हणून जवळ जवळ 24 मिटिंगो ताणें दिल्लीक अलॉंग वीथ मी आनी दिल्लीचे सगळे इन्क्लुडींग नितीनजी गडकरी हांचे बरोबर घेतल्यो. जुवारी ब्रीज कंप्लीट जाल्या नंतर हो जुवारी ब्रिजाक म्हाज्या मना प्रमाणे आनी आमच्या सरकाराच्या मना प्रमाणे ह्या जुवारी ब्रिजा माननीय आज जरी ते आमच्या ना तांचें नांव दिलें गेलें वतलें आनी ताचें परमिशनूय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान धाडटले. इतलेंच न्हय, जे 2 पिलर नदयेंत येता जुवारी नदयेंत आनी येता वता आसतना दोनूय सायडीन माननीय कैलासवासी मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकाराचे मोठे फोटो ताजेर आसतले हाजी देख आमचें हें गव्हर्मेंट घेतलें. शिकवण ताज्या कडल्यान मेळ्ळ्या. सगळे म्हणटा 10,000 मतांनी कसो जिखलो काय म्हणून. सांगपाची बेस्ट म्हणल्यार 10,000 मतांनी लास्ट टायम जिखलो आनी कॅम्पेनूच करूं नाशिल्ली. ताजे दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्लें. नेटी ताजी बायल आनी जोशुआ ताजो चल्यान म्हाका दिसता मॅक्झिमम कॅम्पेनींग केलें अलॉंग विथ हिज कावन्सिलर्स एंड दॅट मार्जीन वॉज सीन. अ मॅन हू वॉज व्हेरी हंबल, gave us lot of learnings from that side. I pay condolence to his family also. हांव सुद्दां सुरवातीच्या काळापासून आजपर्यंत ज्यांचे संपूर्ण सीएमाची कारकिर्दी पळयल्या, लिडर ऑपोजिशनाची कारकिर्दी पळयल्या आनी तेजें काम करपाची पद्दत पळयल्या. खूब जाणांनी वर्णनय केलें आनी खरेंच तेंची एक काम करपाची पद्दत अशी आसली की प्रत्येक सब्जेक्टाचेर प्रत्येक विशयाचेर पकड तेंची आसली. तेंची प्रत्येक विशयाची जर पकड आसली हातूंत दाद ना. दुसरें आदले डेप्युटी सीएम आनी आदले लॉ मिनिस्टर म्हापशेचे आमदार तेजेरय आतांच बाब रोहन बाब उलयले आनी खऱ्या अर्थांनी क्रिस्तांव भाव जावन सुद्दां हिंदू मेजॉरिटी आसलेल्या भागांक 10,000 लीड घेवप ह्या सोपी गजाल न्ही. आनी काम करता सुद्दां केन्नाच भेदभाव करप ना अशे पद्दतीन तेणी कार्य केल्लें आसा. तांकां हांव म्हज्या सगळ्या कलिगाच्या वतीन श्रद्धांजली दिता. तिसरी जे आसात विष्णू सुर्या वाघ जे आदले आमचे उपसभापती, तांचे बद्दल बहुजन समाजा भितर तेंचें जें कार्य जें आसा तें कोण विसरपाक शकना जाल्ली. म्हणजे असो एक वक्तो ज्या उलोवण्या भितर एक ताकद आसलेली. हे मनशाक हांव श्रद्धांजली अर्पीत करता. Ex-Chief Minister of Goa, ex-Defence Minister of our country, India, our own Bhai, late Manohar Gopal Krishna Prabhu Parrikar. Goans will always remember you. Speaking on late ex-Deputy Chief Minister Shri Francis D'Souza, I can only say that we are missing him in this house. Our ex-Deputy
स्पीकर ऑफ दीस ऑगस्ट हाऊस विष्णू सूर्य वाघ, म्हाका दिसता तेचे असलो ओरेटर ह्या हावजान नासलो. जे ऑनरेबल सुदीन धावलीकरान म्हटलां की जुवारी ब्रिजांचें नांव मनोहर बाईच्या फाटल्यान आमी दवरतले, असोच आमचो विष्णू सुर्या वाघा खातीर आमच्या कला अकॅडमीन एक आर्ट गॅलरी धाकटुली करची असो म्हाजो रिक्वेस्ट.